बागीवन पावलून कुरीतकारांक बरयलेलें पयलें चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, हांवें तुमकां पोरगोट केला, तुमी मानून घेतला आनी थीर भावार्थान सांबाळटात त्या शुभ वर्तमानाचो तुमकां आतां उगडास करता. हांवें तुमकां तें पोरगोट केलां तशेंच तें तुमी सांबाळशात जाल्यार ताचे वरवीं तुमचें तारण जातलें, नाजाल्यार तुमचो भावार्थ निर्फळ. बरें तर पयले सुवातेर हांवें शिकवण घेतल्या तीच तुमकांय हांवें दिल्या. म्हणजे पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातकां पासत मेलो, ताका निकिपिलो, पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो आनी केफासाक आनी उपरांत 12 तो दिश्टी पडलो. त्या उपरांत एकाच फाराक 500 अदीक भावा भयणींक दिश्टी पडलो. हांतली जायतीं जाणां आजून जिवी आसात आनी थोडीं मरून गेलीं. मागीर दिश्टी पडलो जाकोबाक आनी त्या उपरांत सगळ्या दोमदूतांक. सोर शेवटी म्हाकाय दिसभरचे आदीं जल्मल्याक तो दिश्टी पडलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. शेकान शेक पृथ्वीचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. म्हणुया, शेकान शेक पृथ्वीचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. अंत्रोळ देवाची मोहिमा वर्णिता, मळब ताचे हातांचें काम परगोडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा, एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळीत आसा. जबाब, शेकान शेक पृथ्वीचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताळ्यांचो आवाज आयकूंकूच येना, तरी शेकान शेक पृथ्वीचेर तांचो ताळो गाजता. संवसाराचे शिमापर्यंत ताचो संदेश पावता. थंय ताणें सुर्याक एक तंबू घालून दवरला. जबाब, शेकान शेक पृथ्वीचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. उद्गार. सर्वेस्पोर सोमी म्हणटा, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. फिलीप, जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता.
जुआ पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून तोमासाक म्हणलें, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. तुमकां म्हजी ओळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाची ओळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला. फिलिपान ताका म्हणलें, सायबा, आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका परतिपाल केलो, फिलीप, इतलो वेळ हांव तुमचे सांगाता आसा आनी आजून तुमी म्हाका वळखूंक ना? जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता? हांव बापा सोवें आसा आनी बाप म्हजे सोवें आसा म्हूण तूं सोत मान्नाय? जी उतरां हांव तुमकां सांगता ती हांव म्हजेच उस्तुंगी उलयना, पूण म्हजे सोवें आसा तो बाप आपले कर्तुत्वां करीत आसा. म्हजे सोत मानून घेयात. हांव बापा सोवें आसा आनी बाप म्हजे सोवें आसा. कर्तुत्वाक लागून तरी सोत मानात. हांव तुमकां सोत सांगता, जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो हांव करता ती कर्तुत्वां आपुणूय करतलो आनी तांचे परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां करतलो, कित्याक हांव बापाशी वता. तुमी म्हज्या नांवान मागशात तितलेंय हांव करतलो आनी अशी पुता सोवें बापाक महिमा मेळटली. तुमी कितेंय म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव तें करतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. नियाळाक आदार. कॉलेजींत शिकतना भुरग्यांक दोंगरी वाठारांत हायकिंगाक व्हरतात. सर भोंवतणी खडपी जमीन, झाडां, कांटे फांटे मोदेकोद ओशीर वाट फुडाऱ्यांचेर पातून भुरगीं चलतात. घडीभर लेगीत फुडारी दिश्टी पडना जाल्यार सगळीं आबाळार जातात. असल्या कार्यावळींत वो पळयणार एक फुडारी गरजेचो. ताका वाटेची म्हायती आसूंक जाय. ताणें सगळ्यांची जबाबदारी घेवंक जाय. आडकोळींचेर जैत व्हरूंक शिकूंक जाय आनी आपल्या पाटलाव करतल्यांक खऱ्या ठिकाण्यार पावंक वावरूंक जाय. शिसाताय अशेंच कितें घडटा. जेजू आपल्या कोश्ट मरण्याची खबर केलेले पावटी ते घाबरतात. ताका प्रश्न करीत रावतात, तूं खंय वेता? आमी वाट नकळत. आमी बापाक वळखनात. आमकां बाप दाखय. आयज फिलीप आनी जॅकब दोन दुताची परब आमी मनयता. सादे उस्कोत सोयंबाचे मनशांक जेजू वेंचून काडले. ताच्या प्रश्नांक साद्या उतरांनी जबाब दिले. म्हाका पळयता तो बापाक पळयता. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. जेजू एक फुडारी कसो खरी वाट तांकां जाता आनी बापाशी पावूंक तांकां सगळ्या वायटांक आनी आडकोळींक फुडो करूंक शिकयता. बापाक वळखून घेवंक पयलीं आमी जेजूची ओळख करून घेवया. कंप्युटर, लॅपटॉप, फोन, मोबायल आदीसून भायर सरुया. आमचें काळीज मन जेजूचे शिकवणेचेर थिरावया आनी आमचो जबाब दिवया. उलोय सर्वेस्परा, तुजोच सेवक आयकता. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, ल्हान ल्हान कोरण्यांतल्यान जेजूची वळख दुसऱ्यांक दिवंक वावरया.